बार्देस बेतीतली गजाल आयकल्यार आंगार कांटो येवपाचो। 5 वर्साचें चली खेळटना कॉन्क्रिटाचो खांबो पडलो आनी चली सोंपलें। मंगळारची गजाल, ह्या चाळीन रुमान रावतल्यांची भुरगीं वांगडा भायर खेळटालीं। मुखारूच ह्या जाग्यार पोरन्या घराचे 2 खांबे आशिल्ले। कपडे सुकत घालपाक म्हूण खांब्यांक केबल बांदिल्लो। त्याच केबलाचेर भुरगीं झोपाळो घेतालीं। मात कालचो त्या 5 वर्साच्या चलयेचो झोपाळो शेवटचो थारलो। झोपाळो घेतना मोडपाक पाविल्लो खांबो पडलो आनी 5 वर्साचें तें चली त्या खांब्या पोंदा सोंपलें। बोवाळ जातकच घरांत आशिल्ल्यांनी अँब्युलन्सीक कॉल केलो। अँब्युलन्स येता, हॉस्पिटलांत पावता म्हणसर चली सोंपलें। काल सांजचो एक दुख्खद इन्सिडंट बेतीन हांगा जालो, जे 5 वर्साच्या एक धाकट्या भुरग्याचेर एक पिलर कोसळ्ळो। इन्सिडंट असो जालो की एक एबंडन हावस, ज्या घरान कोणूच रावना आनी घर ते मोडलेलें, तेन्ना जी सरावंडींग एरिया थंयसर भाड्यांनी लोक रावताले, तितूंतली थोडी भुरगीं त्या घरांनी खेळटालीं बंद पडलेले तितून की जे 2 खांबे आसता, घराचे पिलर आसता, तांकां ते दोगी एक रोप बांदून ते झोपाळ्यांनी खेळटालीं। डेली अशीच ती इतकी वर्सां तेंच्यांनी ल्हानपणा पासून ते खेळटालीं। पण काल हो इन्सिडंट घडलो की जो पिलर आसलो, त्या पिलराक तेंच्यांनी दोरी बांदलेली आनी ते झोपाळ्यांनी खेळटा आसतना ती एक पिलर क्रॅक जावन पडलो आनी ते एकट्या धाकट्या 5 वर्साच्या भुरग्याचेर पडलो आनी तेन्ना तकलेक तेज्या माल लागल्या कारणान ताका थंयसर मरण आयिल्लें। स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी।